नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पर बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. आडफळे उज्याच्या प्रकरणात जे अधिकारी चौकशे खातीर येनात तांकां जातली अटक. दंड अधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयल्या उपरांत दोशींचेर जातली खर कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. सौरभ आणि गौरव लुथराचो न्यायालयान न्हयकारलो अटकपूर्व जामिना खातीर केल्लो अर्ज. जामीन अर्जाचेर परतून 11 तारखेक जातली सुनावणी. पाटकर आणि विजयाक लागून जावंक ना युती. काँग्रेसींतल्या फुटीरांक जैतिवंत करपाक षडयंत्र आसा चालू. आरजीपीचे मुखेली मनोज परबाचो सणसणीत आरोप. उजो पालोवपी दळाची एनओसी वा सुरक्षेची वेवस्था नासतना चलपी पर्यटन संबंधीत आस्थापना करतले बंद. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयल्या उपरांत सरकाराक आयली जाग. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दिल्या तितली सिटां पुरो. जितली सिटां आमकां दिल्यात तितली आमी घेतल्या, सांगता मोगोबाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार. वास्को न्यू वाडार चोरान सेंट अँथनी चॅपलांतली देणगी पेटी फोडून फारयले पयशे. पुलिसांनी बेगोबेग तपास करून चोरांक केली अटक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. हडफड्या उजो लागपाच्या प्रकरणात आतां मेरेन 3 जाणांक निलंबीत केल्यात. 2 जाणांची चौकशी चालू आसा. जे अधिकारी चौकशे खातीर येनात तांकां अटक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच दंड अधिकाऱ्याच्या चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत जो अधिकारी ह्या प्रकरणात सामील आसा तांचेर खर कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. बुधवारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां कडल्यान बसका घेतल्या उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. शेनवारा राती हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक मरण आयिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जातली. तशेंच आतां मेरेन 6 जाणांक अटक केल्यात. हे घडणुकेत वांटेकार आशिल्ल्या हेरांकूय 100% अटक जातली. क्लबाचो धनी सौरभ आणि गौरव लुथराच्या अटकेचे यत्न सुरू आसा. या प्रकरणात 3 अधिकाऱ्यांक निलंबित केला. तसेच 2 अधिकारी चौकशी खातीर प्रतिसाद दितात. जो अधिकारी चौकशे खातीर येना ताका अटक जातली अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्या. तसेच दंड अधिकाऱ्याचे चौकशेचो अहवाल आयले उपरांत अधिकारी या प्रकरणात सामील आसा ताका बडतर्फ करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिली. तीन जण सस्पेंड केला आणि 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केला. 2 जाणांनी येऊन आपलो स्टेटमेंट काल दिला. त्यांची इन्क्वायरी सुरू जाला. एकटो अजून येवंक ना. तो जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका पुलीस अरेस्ट करतात. ॲट प्रेझेंट जी इन्क्वायरी चालू आसा पयली ताजो पयली रिपोर्ट येवनी ताज्या उपरांत डिसायड. रोंगाक तुका एज अ टुरिस्ट तुम्ही सस्पेंड केलाय आणि बाकीची चौकशी जातली लेफ्टसाक खातीर. मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताज्या भितर जर आमकां दिसले की आनीकूय ऑफिसरांक कोणाक सस्पेंड करपाक जाय किंवा तेजेर इन्क्वायरी सबमीट करपाक जाय आसा डेफिनेटली विल कन्सिडर दॅट. रोंगाक एज अ टुरिस्ट रोमियो लेन हा पळय ती 2 फावटी डॅमोलिश केली. फाटल्या फावटी केली आतांय केली वायलेशना खातीर. सो हेजेर कितें परमनंट सोल्युशन कितें वायलेशन करीत आसता कितें जितके वायलेशन जाल्ले आसा पयलीं तितके डेमोलिश करून उडयतले आनी ह्यान फुडें अशा पद्दतीचे वायलेशन ताका करपाक मेळचें ना. मैं आपको कहता हूं कि इस केस में जो कोई पहले इस तरह के समझे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी आने के बाद जो कोई मिला तो उनको सस्पेंड कर देंगे, चाहे तो टर्मिनेट भी करें. ऑफिसर्स आर रिलेटेड ईच अदर सर. मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक बार इंक्वायरी का रिपोर्ट आने दो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाचे धनी सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरान दिल्लीच्या रोहिणी न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर केल्लो अर्ज न्यायालयान न्हयकारलो. तांच्या जामीन अर्जाचेर परतून बेरेस्तारा सुनावणी जातली अशें कळटा. मजगतीं उजो लागपाच्या प्रकरणात गोंय पुलिशेन आनी एका दुबाविताक नवी दिल्लीच्यान ताब्यात घेतला.
पर्यटना संबंधित आशिल्ल्या आस्थापनांनी उजो पालोवपाचे नेम पाळूंक ना जाल्यार कांय दीस ही आस्थापनां बंद दवरपाची शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकाराक जाग आयली. बुधवारा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी पर्यटन खात्याचे अधिकारी तशेंच स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतली. त्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. हडफडे उजो लागून 25 जाणांक मरण आयले उपरांत सरकाराक आतां जाग आयल्या. बुधवारा ह्याच विशयाचेर मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, ज्येष्ठ अधिकारी आनी पर्यटनाच्या स्टेक होल्डर्सां वांगडा बसका घेतली. उजो पालोवपी दळाची एनओसी वा मुळावे सुरक्षेची वेवस्था नासतना चलपी पर्यटना संबंधित आस्थापनां बंद करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. तशेंच हेर कांय म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान घेतल्यात. मैं टूरिज्म मिनिस्टर और सीएस इन सभी ने उनके सभी जो इश्यूज थे वो भी सुन के दे दिए हैं और हमने उनको एडवाइस भी किया है एंड फॉलो द एडवाइजरी ऑल्सो एंड फॉलो द जॉइंट इन्फोर्समेंट कमेटी का रिपोर्ट फॉलो करो. इस तरह के एक्सीडेंट और कभी और कहीं पे भी न हो, इसलिए जो जो एरियाज हमें कंसर्न थे, फॉर एग्जांपल द ड्राउनिंग ऑफ द टूरिस्ट, जहाँ जहाँ पे रिस्क रहती है वहाँ सभी जगह पे ईच एंड एवरी रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने फॉलो करने के लिए कहा है. स्पेशली इन द वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्सीडेंट्स इस तरह के न हो, इसलिए जितने सारे लाइसेंसेस और सेफ्टी उनको फॉलो कर, जेट स्कीज, बनाना राइड, पैरासेलिंग, टूरिज्म बोट्स या ईच एंड एवरीथिंग. जिस जगह पे फायर सेफ्टी फेलियर्स इन द टूरिज्म एस्टैब्लिशमेंट है, हमें ब्लंटली वायलेशन कहाँ पे भी दिखा, जो हमारी जो जॉइंट एनफोर्समेंट कमेटी ने इंस्पेक्शन करने के बाद ब्लंट वायलेशन दिखा तो कुछ दिन के लिए उनकी एक्टिविटी जब तक नॉर्म्स फॉलो न करें तब तक वो बंद रहेगी. देयर इज एन असॉल्ट फाइट्स बिटवीन द टूरिस्ट एंड द एस्टैब्लिशमेंट, इनके बीच में भी न हो, इसलिए जहाँ पे वो टाउट्स हो, बाउंसर हो, इस तरह के जो कोई है, द गवर्नमेंट विल टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन. इसलिए हमने चाहे वो TTAG, CCA, सभी जितने सारे टूरिज्म स्टेक होल्डर्स, एसोसिएशन, होटलर्स, इनको सबके लिए हमने स्ट्रिक्टली कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो. आप कानून हाथ में न लो, आपको जो कुछ है यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद आवर पुलिस सो दैट वी कैन टेक द प्रॉपर एक्शंस अगेंस्ट देम. रोड एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द टूरिस्ट, ढेर सारे टूरिस्ट जो रेंट अ कार, रेंट अ बाइक लेके ढेर सारे एक्सीडेंट्स जो गोवा में होते हैं, मेनली द पेडेस्ट्रियन, कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है. इसलिए स्ट्रिक्ट जिसके पास रेंट अ कार, रेंट अ बाइक हो, दे शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स. जो कोई वायलेशन करता है उनकी लाइसेंस डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी. प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक देने वाले या ड्यूअल नंबर्स रहने वाले उनकी लाइसेंस डायरेक्टली विल बी द परमानेंटली कैंसल्स की जाएगी. होटल्स एंड अदर रिलेटेड्स, बाकी सारे मैंने जो वहाँ पे उनके विद इन द कैंपस ढेर सारे इंसिडेंट कभी कभी होते हैं, बिकॉज देयर इज एन लेबर पुलिस वेरिफिकेशन इज एन कंपल्सरी फॉर दैट. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आमकां दिल्या तितली सिटां पुरो, जितली सिटां आमकां दिल्यात तितली आमी घेतल्या. हाच्या परस चड जाग्यांचेर लढो दिवपा खातीर MGP कडेन पयशे ना अशें मोगो पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार सांगता. वेंचणुकेच्या खर्चा खातीर उमेदवारांक सुमार 5 लाख रुपया जाय, जे आमचे कडेन नात अशें दीपक ढवळीकाराचें म्हणणें. जायत्या जाणांनी MGPक सोंपोवपाचो यत्न केलो पूण ते अपयशी थारले. मोगोक कोणूच सोंपोवपाक शकना अशें दीपक ढवळीकार सांगता. मजगतीं नायट क्लब ही आमची संस्कृताय न्हय, हे क्लब बंद जावपाकूच जाय अशें हडफडे प्रकरणा विशीं उलयता आसतना दीपक ढवळीकारान सांगलें. आमकां दिल्या आमकां सीट पुरो, सीट आमकां दिल्या तितले आमी घेतल्या. आमदार जे 2 कडे आहा त्यांनी जे मागल्या त्यांनी घेतल्या. खंय कित्याक घेवं, बट MG कडेन इतलो पयसोय ना मेळत ते उबो करपाक, आनी MGन घेतले फाल्यां. तुका खबर आहा काँग्रेसींतल्यान 8 फोडले, MGचे फोडपाक कितें वेगळा न्ही. तांकां 5-5 लाख खर्चाचेर दिवपाक जाय, एकावंटांतल्यान पयशे दिवपाक जाय, 5-5 लाख खर्चाक दिवपाक जाय. ते तरी आसपाक जाय. आमची पार्टी कडेन काय ना पयशे सध्या ना. आमचे आमी जितले
जितले शक्य जाता कोण डोनेशन गोयचे लोक दिता तितल्याचेर आमी सर चलयता. नाव पूजा नायक चॅप्टर हॅज बीन क्लोज I don't know. तुमकां कितें दिसता सर म्हाका कांयच खबर ना. ते जे आमदारांनी मागले ते दिने म्हणून सांगले. तिनूच मागलेले तुमी तांणी मागले आमदाराक सांगले आमी तुमकां कितें जाय तें मागा म्हणून. 27 कितले मागताले तुमी? 27 पयलीं कितें जावपाक जाय मागीर मागताले. युतीन पळयत जाल्यार तुमच्या- तुमचो आमदार कांयच उलयना आसलो एमजीपीचेर. काल उलयलो मरे. काल उलयला मागीर जालें. लास्ट डे उलयलो तो उलयतलो. नॉमिनेशन फायल. कोणी तो आतां एमजीचो कॅन्डिडेट घातला पळय पार्टीन घातला. पार्टीन पूण ताका विचार विनिमय करून घातला. खुशी आसा म्हणजे 50तली तीनच एलायन्स एलायन्स सो तीन एलायन्स जे आमच्या आमदारांनी मागले तितले तांणी दिले. कळ्ळें न्ही. तेंचे आमदार चड आहा न्ही ते मागता. सो ज्या ज्या आमदारान जे जे सीट मागले ते तांकां दिले. बट एज अ पार्टी प्रेसिडेंट इन्स्टेड ऑफ तुमची पार्टी ग्रो जातली अशी पार्टी ग्रो झेडपीचेर ना वी आर टार्गेटींग 2027 व्हेरी वर्स्ट. ती वर्स्ट संवसार गोंयाच्या कल्चराक ती परवडना. गोंयच्या कल्चराक ती परवडना आनी ते नायट क्लब पळय आहा ते बंदच जावपाक. टुरिजम बरें टुरिजम तर फुडें वतले आनी नायट क्लब सारके जे एक्टिविटी गोंयांत चलता शूड बी स्टॉप. वास्को न्यू वाडो ह्या वाठारांत एका चोरान परस धुमाकूळ घातलो. चोरान ह्या सेंट एंथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगेची पेटी फोडली आनी पयशे फारयले. पुलिसांनी ह्या घडणुकेत तपास करून 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केली. सिंग हो नौदळांत नोकरी करता. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था हातीभायर गेल्ले पळोवपाक मेळटा. दर दिसा एक घडणूक उक्ताडार येत आसा पूण थांबपाचें नांव मात घेयना. वास्को न्यू वाड्यार एक वेगळेच चोरयेचें प्रकरण पळोवपाक मेळिल्लें. न्यू वाड्यार मध्यराती एका चोरान उक्ते अवस्थेत येवन वाठारांत धुमाकूळ घातिल्ली. चोरान पयलीं सेंट एंथनी चॅपलांत आशिल्ली देणगी पेटी फोडून पेटयेंतले पयशे फारायल्ले. त्या उपरांत पुतळ्याची मोडतोड केल्ली. ही सगळी घडणूक सीसीटीव्ही फुटेजात कैद जाल्ली. ह्या घडणुके उपरांत वाठारांत तिडकीचे ल्हारय पातळिल्ले. पुलिसांनी ह्या संदर्भात 30 वर्सां पिरायेच्या नवनीत सिंगाक अटक केल्या. सिंग नौदळांत नोकरी करता आनी सीसीटीव्ही फुटेजाच्या आदारान पुलिसांक ताका धरपाक यश आयले. ही दुखद घटना जावन आसा कारण देवाचे जे मुर्ती तोडप हे पयलींची सुवातेर हांव ते कार्य केलें तेका हांव निशेध करता. कारण एक गोवा इज अ पिसफूल स्टेट. सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव. त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता. सो असले हे नेवी हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखोवन येतात ते तुमी जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारे पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मुर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आनी खंय तरी आमच्या गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता. खंय तरी निग्लिजन्स जाता आनी मनान डावट क्रिएट जाता. सो खंय तरी गोवा पुलीस यांनी बरे कार्य केल्ले आसा. इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन ताका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा. गोवा पुलीस सदांच अग्रेसर आसता आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता. परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हेचेर जे कोणें एक्यूज धरला तेजेर कडक कारवाय जावपाक. कारण तेणी जे आपले न्हेसणे केल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट अशें खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता. समाज भुरगीं आसता बाल भुरगीं आसता तुमी खंय तरी कामाक गोंयांत येता तुमी आपल्या रितीन रावा. तुमी दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाट घालपाचो प्रयत्न करनाका. ही क्लियर कट मेसेज आहा. तुमी जर बरे भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुमी वेलकम आसा. जर अशें जर झगडी लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खोपोवन घेवचे ना. ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या. तो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव आसूं आमी गोंयकारां वांगडा रावतले आनी सदांच ही मेसेज आमी दाखोवन दितले की आमी केन्नाच फूट घातल्यार सुद्दां फुटपाचें ना. आनी खंय तरी देवान हें दाखोवन दिलें की बाबा हे ताका धरून तिणें दाखोवन दिला आपलो पावर दाखोवन दिलो आसा आनी सगळे एकत्र रावपाक तिणी ही दाखोवन दिला की आमी गोंयकार झगड्या नाका म्हणून. आनी परत एकदां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. इतलेंच हांव आनी बरें कार्य जाल्लें आसा ताका धरून आमी हे खंय तरी समाधान व्यक्त करता. रातचे 1:30 पळय आमचो न्यू वाडे वाठारांत आमचे 7 आंतनीचे कोपेल आसा. ह्या कोपलान एकलो मनीस भितर सोदता आनी आमच्या 7 आंतनीची मुर्ती पळय आसा जी ग्लास फ्रेमीन भितर आसता ही ग्लास फ्रेम तो ओपन करता आनी ती मुर्ती काडून जमडीर मारून फोडटा. हाजेर हांव निशेध मारता कित्याक आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म एकवटाचो एकवट करपी धर्म बरें शिक्षण दिवपी धर्म. आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें. आतां ज्या मनशान हें पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाय जावपाक जाय आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय. आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन 1 वरा भितर
जे एक्युजाक दवरला सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसान. अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आनी बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बर्जबाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागपाच्या दुर्दैवी घडणुके उपरांत गोंयचें नकारात्मक चित्रण करचें न्हय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. राज्यांत पर्यटनाचेर कितल्याशाच दशकां सावन विश्वास निर्माण केला. गोंय सुरक्षीत येवकारा खातीर तयार आसा. सुरक्षे विशीं कसलेच कॉम्प्रमायज करचें ना अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगलें. एक म्हणल्यार ऑलरेडी इन्क्वायरी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान त्या इन्सिडंटाचेर मागिल्ली आसा, विच इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट विच हॅपन, अनफॉर्च्युनेट, एंड दॅट डेफिनेटली इज अ फायर दॅट affected life and caused distress. Goa has been a tourism destination. Tourism has never been a straight line. And ताज्या खातीर we need to always talk about resilience, recovery आणि reinvention. एक अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो, तातूंत पूर्ण तरेन हो गोंयांत जालो आनी गोंय रॉंग हातून आसा एज अ डेस्टिनेशन हें जावंक जायना. गोंयांत म्हाका दिसता इतली वर्सांची गुडविल, हॉस्पिटॅलिटी आनी ट्रस्ट ते गोंयांत टुरिस्टां कडेन बिल्ड अप केल्लें आसा फ्रॉम अक्रॉस इंडिया and अक्रॉस द वर्ल्ड. For international and domestic travelers needs to be in that same mode. आज आम्ही एअरलाइन्स जावं, हॉटेल ऑपरेटर्स जावं, टूर ऑपरेटर्स जावं, टॅक्सीज जावं, रेस्टॉरंट जावं, आर्टिस्ट जावं, हजारांनी फॅमिली इकॉनॉमीचेर टुरिजमाचेर डिपेंडंट आसा. आनी ताच्या खातीर एक मुख्यमंत्री सांगूंक सोदता आजच्या माध्यमांतल्यान दॅट गोवा इज सेफ, गोवा रिमेन्स वेलकमिंग एंड गोवा रिमेन्स ओपन. At the same time, such incidents reminds us of these things which are uncomfortable but necessary truth. Safety cannot be compromised. मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगिल्लें आसा. Regulation cannot be optional. Illegal and unauthorized structures तांकां कितें एक्शन घेवपाक जाय should be taken immediately and they should not pose risk to the tourist. ताजें नुस्तें व्हड प्रमाणांत रेल्वेंतल्यान पार्सलांनी एका राज्यांतल्यान दुसरे कडेन व्हरपाचो वेवहार जाता खरो, पूण ही पार्सलां कितलींशींच वरां भायर दवरिल्ल्यान पार्सलांतलें जें बर्फाचें उदक आसता तें सगळे कडेन गळटा आनी त्या वाठारांत घाण वास निर्माण जाता, जाका लागून थंय रावपी लोकांक आनी पर्यटकांक दर दिसा बुरशा वासांतल्यान थंयच्यान यो वच करचें पडटा. कोंकण रेल्वेन हाचेर बेगोबेग उपाय काडून हो प्रश्न तडीक लावचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हिंगा हे जे मेन आमगेले स्टेशन आहा, कोंकण रेल्वे स्टेशन आहा, हिंगा ह्या जाग्याचेर जायते हिंगा नुस्तें हाडटाय पार्सलांनी आनी हो जो वास आहा तो हिंगा एकदम सुबेज वास येता आनी हिंगा उबी रावपाक जायना ह्या वासाचेर. आज हिंगा आमगेलो जायतो ट्युरिस्ट येता, बरोबर ट्युरिस्ट येता आनीक हे हिंगा मुखार हिंगा पुलीस स्टेशन आहा. हांव न्हू हिंगा कितकोन हे वासाचेर कितकोन येलाव कोताय ते ट्युरिस्ट केसो इम्प्रेशन घेवन वयतलो. आयज गोंयकार लोक पासून हिंगा जायतो स्टेशनाचेर येता आनीक हो वास घेवन येता. हांव मागोता कोंकण रेल्वे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां, तुमी हे पळय हो जागो आहा तो पार्सल हँडलिंगाचो हो तुमी अनहायजेनीक आहा, तुमी दुसरे कडेन हो जागो तांकां दिचो हिंगा वास येना थिंगा. आनीक हांव पुलिसांकूय मागोता तुमचे मुखार एश न्हू तुमी फाटल्यान आहा न्हू, तुमचे मुखार हें जाता, हांव मागोता तुमी हेजेर एक्शन घेचें. थँक्यू. होंडा पोस्तवाडो वाठारांत दनपारां सुमार 1.5 वरांचेर सुक्या तणाक अचकीत उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उपरांत तांच्यांनी बेगोबेग धांव घेत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो वर्सान वर्स लागता, जाका लागून थळाव्यांक अडचणी निर्माण जाता आनी हाचेर बेगिनांतल्या बेगीन संबंधितांनी जाता तितल्या बेगीन उपाय काडून लोकांक थाकाय दिवची असो उलो पंचवांगडी कृष्णा गांवकारान मारला. आमकां संतोष गांवस हांणी 13 दिसांक कॉल दिले की पोस्तवाडा हांगासर ड्राय ग्रासाक उजो लागला. इमिजिएटली आमी टर्न आउट केलो. हांगा येवन पळयता जाल्यार सिच्युएशन अंडर कंट्रोल नासलें. त्या खातीर दुसरी गाडी आमी टर्न आउट करूंक लायली आनी दोनूय गाडयांच्या मदतीन आमी एक फूल गाडी उदक वापरून आनी नॅचरल फायर बिटर म्हणजे ताळ्यांनी उजो पालेलो हा. दोनूय गाडयांचें उदक आमी कंप्लीट उजो पालेलो. उजो आतां कंप्लीट एक्सटिंग्विश केला आमी. हांगासर एक ही प्रॉपर्टी आहा पळय तिका वार्षिक हांगासर मोठो उजो पेट्टा. कराड सामके मोठे वाडात येता आनी सुकलेले आसलेल्या कारणान वार्षिक उजो पेट्टा आनी तो आडपाना मागीर केन्नाच कोणाक. आनी सरावंडींग त्या सायडीन आमची एक घरां सातोडकर कॉलनी म्हणा त्या सायडीन एक आमची 10 घरां आहा. त्या घरांक वार्षिक त्रास जाता त्या उज्याचो. तेंचे माड जळटा कितें आहा ते जळोन वयतात. आयजूय तीच गजाल जाली. आज उजो सामको मोठ्या हितून पेटलो, आडपाना आलो. फायर ब्रिगेड आमी आपयली. एक गाडयेक आडपाना दुसरी गाडी येयली तरी तेंचे कडेन ते उदक सोंपले तरी तेंच्यांनी ताळे पेटोवन पालोवन सगळे उजो पालयलो.
आणि हो उजो तेंच्यांनी एकदाचो हे केलो पालयलो. म्हणून हांव एकूच सांगूंक सोदता की जी हो जो ओनर जो आहा त्या ओनरान हेची दखल घेवची म्हटल्यार कशी घेवची, तेजे सरावंडींग जे कंपाऊंड आहा त्या कंपाऊंड सायडीक जितले कड येता पळय ते वार्षिक तेणी कट करचे. ते कट केल्यार लोकांक त्रास जावचो ना. उजो लागल्यार त्या कंपाऊंडा कडेन पावोन तो कंपाऊंडाच्या भायर उजो वयचो ना. म्हणून ह्या कंपाऊंडाचो ओनर आहा तेणी हेजेर दखल घेवन वार्षिक हे सरावंडींग कंपाऊंडाच्या सायडीक जे कड आहा ते कट करून घेवचे. 3 वर्सां जाली आमी हो त्रास काडीत आहा की त्या लोकांक त्रास जाता. आमी येता गाडयो आपयता उजो पालयता. हेच्या फुडें हे जावचें न्हू म्हणून ह्या ओनरान प्रॉपर्टीचो जो ओनर आहा तेणी हेजेर सारकी दखल घेवन दखल घेवची. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कालांगुटे गुन्यांव फाट्यान धाड घालून 11.58 लाखाचे सुमार 115.831 ग्राम मेटाफेटाफायन ड्रग्स जप्त केले. या प्रकरणात नवी दिल्लीच्या 44 वर्साच्या नितीन लुंबा ह्या दादल्याक अटक केल्या. या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. हडफडेच्या घडणुके उपरांत गृह खात्यान स्पार्क तयार करपी उपकरणां आनी संबंदीत वस्तूंचो वापर तपासपा खातीर संयुक्त अंमलबजावणी तपासणेक अधिसुचोवणी दिवपी आदेश जारी केला. दर्यादेगेवयल्या वाठारांनी आशिल्ल्या पर्यटन आस्थापनांनी उजो पालोवपी दळाची NOC, उजो पालोवपी उपकरणां आनी हेर सक्तीची सुरक्षेची उपकरणां सयत उजो पालोवपी सुरक्षेच्या उपायांची उपलब्धताय तपासपा खातीर 2 तपासणी पंगड तयार केल्यात. तशेंच ह्या पंगडाचे फुडारपण वरिश्ठ अधिकारी करतले अशी माहिती दक्षिण गोंयची कलेक्टर एग्ना क्लिंटसान दिलेली आसा. Home Department has issued an order notifying a joint enforcement and monitoring committee to check the use of the pyrotechnic devices, sparklers and other thing, and also to see whether fire NOC, fire extinguishers and other things are there available in the tourist establishments in the coastal belt. 2 teams have been constituted for South Goa district, 1 team comprising of or covering areas such as Salsette and Mormugao, another team covering areas such as Kankon and Kepe. The teams have already gone to the field for inspection. The teams are headed by senior time scale officers, and the team comprises of pullers, PI, then beat pullers, then we have put mamladas to assist them. We have people from PWD civil division, PWD electrical division also. So they are already there in the field to do the inspection. Today they are doing inspection in Kolba and in Kankon. And also apart from this, we have issued a 163 order banning the use of pyrotechnic devices, sparklers, smoke devices and all inside indoor premises, which are basically used for tourism and other things. गोंय सध्या बेकायदेशीर घडणुकांचे हब जाला. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबात जे घडले आनी निष्पाप 25 जाणांचे बळी गेले ताका फक्त लुथरा आनी सरकारांतले मंत्री जापसालदार आसा. क्लबाचो धनी सौरव लुथरा सध्या सरकाराचो जावय जाला. गोंयांत ताची सरकाराच्या आशिर्वादान जाय तशी मनमानी चलिल्ल्याचो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी रवी हरमलकरान केला. पळयात. हडफडे बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक शेनवारा मध्यनराती भिरांकूळ उजो लागलो. या उज्यात 25 जाणांक लासून मरण आयले, जाल्यार 5 जाण गंभीर जखमी जाल्ले. यान आदींच ह्या क्लबाचेर साबार फावटी कागाळी नोंद जाल्ल्यो, पूण फकत हो मुद्दो चेपून दवरपाचो यत्न चलिल्लो खंय. ताचोच भिरांकूळ परिणाम शेनवारा पळोवपाक मेळ्ळो. गोंय सध्या इलिगॅलिटीसांचे हब जाला आनी हाका फकत सरकार जापसालदार आसा. आदींच ह्या बेकायदेशीरपणाचेर कारवाय जाल्ली जाल्यार आयज ही भिरांकूळ घडणूक पळोवपाक मेळची नासली. लुथरा सरकाराचो जावय जाला. गोंयांत 40 आमदार आसाच, आतां हो 41वो जाला. लुथराची गोंयांत हुकुमशाही चल्ल्या, ताका कायदो लागना. तो आपल्याक जाय तशी मनमानी करता आनी सरकार ताका तेंको दिता. ह्या बेकायदेशीरपणाचेर खंयचो अधिकारी आवाज उठयत ताका फकत बसयता आनी पयशे करपाक दुसरो बसयतात. सरकाराची ही अंधाधुंदी कित्याक? त्या अधिकाऱ्यांक निलंबित करून कितें फायदो? त्या मरण आयिल्ल्या 25 जाणांचे कितें? असो प्रस्नांचो पावस करत समाज वावुरपी रवी हरमलकारान सरकाराक धारेर धरले. खरें सांगू म्हटल्यार सद्याच्या परिस्थितीन ह्या 10 ते 15 वर्सांक गोवा इज बिकमींग अ हब ऑफ इल्लिगॅलिटीज. तेतूंतलो हो एक काल हांवें म्हटल्यार तशें सौरव लुथरा जो आहा पळय तो जावय जाल्लो आसा गोवा सरकाराचो. ताका जावय करून घेतलेलो आसा तेंच्यांनी आनी तो 40 MLA आहा, हो 41वे MLA. ज्या तरेन जो वागता, ज्या तरेन तेची हुकुमशाही पद्दतीन तो काम करता, ताका लॉ ऑर्डर ताका कांयच लागना आनी
तेचो परिणाम हो 25 जाणांचे काल जे बळी गेले पळय तेचो परिणाम आमी रोमियो लेन आसा पळय आमच्या वागातरानूय आसा आनी 100% वायलेशन आसलें. पयलीं म्हटल्यार सियाझेड वायलेशन आसलें. आमी कंप्लेंट केल्यो खुबशे सियाझेडान, पण आमकां जाय तसो प्रतिसाद केन्नाच मेळूंक ना. म्हाज्या फ्रेंडान कंप्लेनी केल्ल्यो त्यो. मागीर तो नॉयज पोल्युशनाचे वायलेशन्स करतालो. फूल रातभर तो म्युजीक वाजयतालो. जून जुलय ऑगस्ट एक्चुली बंद करपाचो टायम आसतालो ताचो तो, तरी पूण तो वाजयतालो आनी सुवेश सगळी तो दर्यान सोडटालो. तेणें जी प्रॉपर्टी आहा पळय तेणें ती एनक्रोच केल्या ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आनी डायरेक्ट सारको दर्यान भितर एनक्रोच केल्लें. तेन्ना आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट केली. तशेंच एज युजल रोहन खंवटेचो तेचेर गव्हर्मेंटाचो हात आसल्या कारणान कशेंच आमकां प्रतिसाद मेळना जालो. म्हणून लास्ट आमी आमचो एक फ्रेंड आसा, आमचो एक वांगडी आसा निलेश फट्टे म्हणून, त्याच्या नांवान आमी कंप्लेंट घातली आनी त्याच्यान मागीर आमी ती पिटिशन घातलें हायकोर्टान. आमकां हायकोर्टांतल्यान ऑनरेबल हायकोर्टांतल्यान एक्चुली वन ऑफ द बेस्ट सपोर्ट मेळ्ळो आनी तेणें ते डेमोलिशन ऑर्डर काडली. आनी हो लुत्रा आहा पळय तो हाय प्रोफायल, तेचे IPS मागीर सगळे जे हाय व्हडले व्हडले मिनिस्टर आहा पळय तेच्या कॉन्टेक्टासून येयल्ले आहा ते. तरी पूण आमी तांकां भरपूर फायट दिली. आमी वांगडा रावन आमी 3-4 जाणांनी मेळून हे सगळे आमी तेचे ते डेमोलिशन केलें. सेकेंड टायम परत बांदपाक स्टार्ट केलें ते अशें बांदलें तेणें लाकूड यूज करून बांदलें. लाकूड यूज करून बांदलें आनी व्हेरी डेंजरस पोजिशनान बांदलें तेणें आनी उदकान येयलो तो. तेन्ना आमकां खूब भंय दिसलो. कित्याक सांग व्हांवून वचात काय म्हणून वसाडी असल्यो पावसान येता, पण सुदैवान तें उरलें. आनी दुर्दैवान तुमी पळयलां ते 25 लोक मेले पळय, ते 25 लोक थंय मेले. कित्याक सांग एका पूर्णपणे हो लुथरा रिस्पॉन्सिबल आसा. तेच बरोबर गोवा राज्याचो CM जेणें ताका प्रोटेक्शन दिलें, ट्युरिजम मिनिस्टर जो ताका परत तेचे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मागून डिले टॅक्टिक्स करतालो, मागीर पंचायत मिनिस्टर ते रोमियो लेन ब्रच इज डेमोलिशनाक आरपोरा पंचायतीन डेमोलिशनाक काडला आनी स्टे दिल्या ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन DOPन. खंयच्या बेसिसार? कित्याक सांग तेजे कडेन पयसो आहा, तेजे कडेन पावर आहा. CMचे कॉल गेले कितें सिद्धी हळर्णकर नाका जाल्ले कितें करतले. आमच्यो कितल्योच केसी पेंडींग आसा. सगळ्यात कितें कामाक ते स्टे दिता आनी ते बिजनस स्पेशली बिजनसाक ते तांकां सपोर्ट करपाक हेल्प करता. आतां तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाजी मागणी आसा प्रमोद सावंता कडेन, 25 लायफ तुवें तूं होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल. 25 लायफ लोकांची फॅमिली डिस्ट्रॉय करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंत रिस्पॉन्सिबल, रोहन खंवटे ट्युरिजम मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक खबर आसतली कशी अंधाधुंदी गोंयांत चल्ल्या पळय ती. तेचे तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगपाक सोदतां, बंद करा. हे पयशांच्या हव्यासा पोटी तुमी लोकांचे बळी आनी घेवं नाका. तुमकांय फॅमिली आसा. ज्या तरेन तेंची फॅमिली तशी तुमची फॅमिली. तुमी 7 पिळग्यांचे पयशे जे आमच्या ह्या माध्यमांतून जोडून दवरता पळय, तें तुमी एका फॅमिलीचे पयशे उद्ध्वस्त केल्या पयशांक लागून. हेचेर तुमी विचार करता. डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांव हें करता, हे 25 ते तुवें बळी घेतल्या पळय ते इमिडिएटली एक्चुली तुवें ते रिजायन जावपाक जाय. हेच्या भायरूय बी कितलेशीच इलिगॅलिटीज आहा तूं सपोर्ट करता, कितलेंच करप्शन आसा. दुर्दैवान 25 जाणांचे बळी गेले आनी आतां ही उठली आनी तांकां हें सस्पेंड केल्या. पण तुमी केन्ना रेजिग्नेशन दितले? तांकां सस्पेंड करूनच जायना. तुमचे जे खापर आहा पळय तेंचेर फोडलें म्हणून जायना. हेका सर्वस्वी रिस्पॉन्सिबल सरकार आसा आनी IPS IAS ऑफिसर आहा पळय ते आसा. कित्याक सांग म्हणजे न्हू तशेंच पयशे करता. आतां तो अरुण मिश्रा, आतां तो GCZMAचो सेक्रेटरी, तो आतां गेला पळय. तेणें हेचेर रोमियो लेन ब्रच ऑक्टोबरान तेणें ताका डिस्चार्ज दिल्लो. थंय सचिन देसाय आसा मेंबर सेक्रेटरी, तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी आसलो सचिन देसाय. जेन्युइन मनीस, 1 रुपयाचो लेन देन करिनासतना बऱ्यो ऑर्डरी दिता. आमच्या कितलेशेच गोंयकारांक तेणें सपोर्ट केला. म्हाका भंय आसा तेचेरूय हय आतां खापर फोडीत काय म्हणून. हांव तेचे सचिन देसायचें मुद्दम नांव घेवंक सोदता. वन ऑफ द जेन्युइन मनीस.
अशे ऑफिसर तुका कमीच कमी मेळटले. कपिल फडते म्हणा, ताका थंय तेंच्यांनी आमच्या नॉयज पोल्युशनाक सपोर्ट करता म्हणून कोनशाक मारला थंय. कपिल बऱ्या मनशांक हे भायर मारता आनी पयशे करपाचे आसता पळय, तांकां पयशे करपाक सपोर्ट करता आसता पळय, तांकां हे हांगा हाडून बसयता आनी तेचे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉईन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.